हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आमी बी बरी आसा, एकदम मस्त मजेत अशी. तर आयज न्ही सोमार आणि सकाळची आय थिंक 10 सुमार जाल्ली. तर सकाळचे जे मॉर्निंग रुटिनाचे जे बी कितें काम आसता पळय न्हू, ते सगळे काम जे आसा पळय ते पटपटीत हांवें आयज कंप्लीट करून घेतले. कित्याक की ऑब्वियस अशें जें तुमी हांगासर पळोवंक शकता, म्हाका न्ही फ्रीज जो आसा पळय तो क्लीन करपाचो आशिल्लो. खूब दीस जाले अशें चिंतत आशिल्लें की फ्रीज क्लीन करपाक जाय. फक्त चिंत्तालें, करप कांय जायत नाशिल्लें. तर फायनली न्ही राती हांवें डिसायड करून दवरलेलें की ना, फ्रीज जो आसा पळय न्हू तो म्हाका एनी हांव आयज क्लीन करपाक जाय म्हटल्यार जाय अशें म्हणून. तर सकाळ फुडें उठलें, सगळें काम जें आसा पळय तें केलें, शावर बिवर घेतलो आनी हो गेलो की ना मागीर हांव म्हाज्या कामाक लागलें क्लिनिंगाच्या. पयलीं म्हटलें पटपटी सगळो फ्रीज जो आसा पळय तो निवळ करून घेतलें आनी मागीर म्हटलें जें कितें रांदपाचें काम आसा पळय तें करतलें. कित्याक की मागीर म्हटलें की ना सगळीं कामां मागिराकच पडटा अशें म्हणून. तर सगळ्यात पयलीं न्ही फ्रीज जो आसा पळय तो खाली करून घेतलो. जशें की तुमी आतांच पळयलां, फ्रीज जो आसा पळय तो सामको भरलेलो, इल्लो बी जागो नाशिल्लो. जें कितें जाय तें आशिल्लेंच, जें कितें नाका तें बी नाशिल्लें. एकदां फ्रिजान कितें दवरलें न्ही, चल मागीर खावया जावं मागीर पळोवया हें कितें करपाचें तें म्हणून, तर मागीर तशेंच उरता हात लायना जातकीर. आनी मागीर बेजार येता एकदां काम जर तर तशेंच उरलें जाल्यार. आनी ह्या दिसांनी कितें जालें, तोरां म्हटल्यार घोटां बी जीं आसा पळय न्हू ती घरा कडल्यान बी हाडलेली, ती स्टोर करप जाली. आनी मागीर तेंचें तें प्लास्टिकान सुद्दां घालून दवरलें न्ही, अशें मातशें दीक जावं कितें लागताच. आनी ते ग्लास जे आसा पळय ते मातशें डर्टी जाता. सो ताका लागून सगळें जें आसा पळय तें क्लीन करपाक घेतलें. आनी हांव क्लीन करता आसतना फ्रीज कसो करता की पयलीं न्ही बेश्टें नॉर्मल उदकान न्ही फ्रीज पुसून घेता. म्हळ्यार डस्टर जो आसा पळय न्ही, स्पंज, तो मातसो नॉर्मल वॉलो करता आनी पुसून घेता. मागीर हांव कितें करता, एक ग्लासभर उदकांत न्ही चमचोभर मीठ आनी चमचोभर बेकिंग पावडर जो आसा पळय तो घालून मिक्स करता आनी तितून न्ही हांव पुसून घेता. तशेंच आयजय बी हांवें क्लीन करून घेतलो. आनी ग्लास जे आसा पळय न्हू ते हांव घासून निवळ करून घेता. म्हटल्यार ग्लास जावं फ्रूट बॉक्स, वेजिटेबल बॉक्स जें कितें आसता पळय न्हू तें हांव डायरेक्ट घासून निवळ करता. सोमतेंच सिंकान घेता आनी घासता आनी मागीर ते सुक्या कपड्यान पुसून घेता. मागीर न्ही तें परत आशिल्लें तशें सगळें अरेंज करता. हांगासरूय तशेंच हांवें सगळें क्लीन करून घेतलें आनी जें कितें सामान परत फ्रिजान दवरुपाक जाय आशिल्लें पळय तें सगळें सामान न्ही परत फ्रिजान दवरून घेतलें. आनी खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो ज्यो नाका आशिल्ल्यो, स्टील फ्रिजान पडून आशिल्ल्यो, त्यो सगळ्यो काडून घेतल्यो. आनी आतां तुमी म्हणटले फ्रिजान फ्रुट्स कित्याक दवरल्या काय म्हणून. एक्चुली कितें जालें जाणा, फ्रुट्स जे आसा पळय न्हू ते लास्ट वीक हाडलेले. तुमकां तर खबरच आसा आमकां फ्रुट्स खूब लागता, सो ताका लागून फ्रुट्स न्ही आमी एकाच वांगडा हाडून दवरता. आनी फाटल्या दिसांनी एप्पल बी कितें जातालें, ते गरमेक उरताले न्ही, ते आमी हाडून हांगा भायर दवरले न्ही ते भितरल्यान काळे जाताले रोखडेच, भायल्यान कळनाशिल्लें. ताका लागून हांव कितें करतालें, 1-2 दिसाक जें जाय पळय न्हू तें भायर दवरतालें, उरलेलें सगळें फ्रिजान घालतालें. सो हें तशेंच फ्रिजान घातलेलें आशिल्लें. ते आतां एकदां फ्रिजान दवरलेलें परत भायर काडून दवरलें न्ही सगळें एट अ टायम जाल्यार परत पिड्यार जातलें अशें म्हणून हांवें तें फ्रिजानूच दवरलें. सो जाय तेन्ना 2-2 काडून खावपाचें अशें म्हणून. आनी हांगासर न्ही हांव तुमकां दाखयतालें की पॅकेट्स सपोज तुमी एकदां ओपन केली आनी तुमकां जर ते डब्यान बी अशें करून घालून दवरुपाचें ना न्ही, जाल्यार तुमी ताका न्ही असो करून रब्बर जो आसा पळय तो घालून दवरलें न्ही, मसालो जावं भितर कितें पावडर आसता पळय न्ही तो न्ही कांयच जायना, बरो उरता अशें म्हणून. आनी अशें तरेन बाकीचें जें कितें आसा पळय तें सगळें सामान हांवें अरेंज करून घेतलें. आनी नॅक्स्ट न्ही मागीर डोर सायडीच्यान जें कितें आसा पळय न्हू तें सगळें घेतलें. डोर सायडीच्यान व्हडलें अशें सामान कांय ना, जें बॉक्सीस हांव वापरता पळय, लायक मसाला, कस्टर्ड पावडर, कॉर्नफ्लावर पावडर, ते सगळे बॉक्सीस आसतात. आनी ह्यो ज्यो बॉटल्स तुमकां दिसता पळय न्हू, एक उदकाची बॉटल, एक विनेगराची बॉटल आसा, एक सोडा आनी एक जी आसा पळय न्हू ती अगळाची बाटली, इतलेंच अशें. आनी बाकीचें कांय ना. आनी मसाले बी जे आसा पळय न्हू ते हांव रेडीमेड चडशे वापरत ना. बिरयानी मसाला आनी पाव भाजी मसाला हे दोनूच मसाले न्हू हांव भायले वापरता. बाकीचें तुमकां जर खबरच आसा, हांव होममेड म्हजो गोवन मसाला जो आसा पळय तोच यूज करता. आनी तें बीन आतां म्हाका हेणें सांगलां त्या मसाल्याचो कितें इशू जाला, सो आतां तूं भायले मसाले कांयच हाडनाका, घरानूच जो कितें आसा पळय न्हू तेंच यूज करून खावपाचें अशें म्हणून. सो तें सगळें जें कितें आसा पळय न्हू तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरलें. फ्रीज जो आसा पळय तो सगळो सारको मना सारको क्लीन करून घेतलो, भायल्यान भितरल्यान सगळो. आनी भायल्यांनी बी हांव कितें करता, जें उदक करता पळय न्हू भितरल्यान फ्रीज निवळ करपाक तेंच पयलीं भायल्यान पुसून घेता. मागीर न्ही बेश्टें सिंपल वॉटरान पुसून घेता. आनी फ्रीज जो भायल्यान आसता पळय तो एकदम सुकलो की ना मागीर न्ही हांव कॉलीन जें आसा पळय न्हू तें स्प्रे करून क्लीन करून घेता. अशा रितीन सगळो फ्रीज जो आसा पळय तो हांवें हांगासर क्लीन करून घेतलो. तुमकां 1-1.5 मिनटां भितर जें हांवें दाखयलां पळय न्हू शूट करून तें सगळें म्हाका करपाक 1.5 वर लागलें.
सगळं फ्रीज जो आहा पळय न्हू तो क्लीन करून घेवपाक. सांजची न्ही 5:45 सुमार जाली, 10 मिनटां आसा. आनी आयज भायर वेदर जो आसा पळय न्हू तो मातसो वेगळोच असो आसा. लायक म्हटल्यार 2-3 दीस न्ही कंटिन्यू नॉन स्टॉप असो पावस पडला. आणि आयज पावस ना दिसभर. आतां एक दनपारचो न्ही 2:30-3 सुमार एक 5 मिनटां मातसो बारीक पडला तितलोच, ना जाल्यार ना पावस. आनीक 3 दीस कंटिन्यू असो पावस पडलो की ना सामको अशें आमी म्हणटाले पळय अशी गरमी जाता, पावस जाय आशिल्लो म्हणटाले पळय ते आमच्या सगळ्याची तोंडां आनी पावसान बंद करपा सारको पावस पडलो. सकाळच्यान मातशें वत आशिल्लें दनपार म्हणल्यार मागीर मातसो सांजचो न्ही इल्लोसो पावस पडलो एक 5 मिनटां खातीर. आनी आतां पळय भायर वेदर कसो जाला तो. उदक मातसो काळोख जाल्लो ह्या सायडीच्यान, अजून मातसो काळोख आसा तुमी पळोवपाक शकता. आनी एकाय बी पळयात. आतां हे क्रॉक्स डेली घालप डेली धुवप. सकाळीं घालून गेल्लो तो आतां येवन धुयता तो. कामच आहे. मागे किचनांतल्यान लिंबू घेवन येयला, बेकिंग सोडा घेवन येयला, ते घासता खंय आतां. जालें निवळ ते डेली घालतलो आनी डेली घासतलो. ते खंय मातशें आयकलें मनशा कितें मनशा पर्सनॅलिटी चपला वयल्यान कळटा थंय. चपला धुता हो हांगासर. आनी एज युजल आमकां ना लायट, नो करंट. कितें रे तुमच्या गांवां लायट सुद्दां सारकी आसना? तुमच्या गांवां लायट सुद्दां आसना सारकी? आयज बी ना करंट. आनी आयज म्हाजो कपड्यांचो स्टँड खाली कित्याक की दनपारां वत आयिल्लें न्ही, कपडे सगळे सुकून काडले. आनी तुमकां न्ही आयज हांव एक रेसिपी जी आसा पळय ती दाखयता. रेसिपी अशी न्ही, एक म्हटल्यार जसो आमी आतां पुरामेत करता पळय न्ही पावसाक, सगळे नुस्तें घेवप, हें घेवप, सुकें नुस्तें घेवप, मिरसांग्यो घेवप, हें सगळें घेवप, लोणचें करता, भरलेली तोरां करता, तशीच न्ही आयज हांव एक असो पुरामेताचीच डीश जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर ही न्ही हांगासर आसा तोरां, पळोवपाक शकता तुमी. घोटां, तोरां म्हटल्यार घोटां पिकल्या ही पळय मोव जाल्या पळयात. तर ही घोटां आशिल्ली म्हाजे कडेन. तर म्हटलें आतां ही अशीच दवरली न्ही जाल्यार 2-3 दीस उरतली फ्रिजान, मागीर ती काळी पडपाक लागतली. हे पळय ह्या पिशव्यान आसा पळय न्ही अशी जाता मागीर अशी काळी पडपाक लागता हांगा कशें जाल्या तशी. सो ताका लागून म्हटलें ती आनी पिड्यार जावची पयलींच न्ही सगळी ही तोरां म्हटलें हांकां मातशी स्टीम लावन घेवया म्हणून. तर हांवें तुमी जशें की तुमी पळयलां हांवें न्ही तोतापुरी आंब्याचें मेल करून दवरलां, म्हटल्यार जॅम जे आमी करतात ते, प्लस फोण्णी घालून तोरां स्टोर करून दवरता पळय घोटां तशें बी करून दवरलां. थर्ड म्हटल्यार हांवें सोलून न्ही जस्ट प्लास्टिकान घालून डीप फ्रिजान दवरिल्यान. आनी फोर्थ टायप न्ही हांव ही आतां अशें करून स्टीम दिवन स्टोर करून दवरता. तर तेच्या खातीर न्ही हांवें ही हांगासर उदक जें आसा पळय न्हू तें बॉयल करपाक दवरलां. आतां न्हू हितून आमी ही घोटां जी आसा पळय ती घालून घेवया. चड करना, थोडीशीच तोरां जी आसा पळय ती करता. आनी थोडी हांवें दवरल्या सांसव करपा खातीर. आतां आनी हेज्या मुखार तोरां मेळपाना न्ही ताका लागून. तर ही तोरां हांवें बरी म्हळ्यार घोटां जी आसा पळय ती बरी धुवन घेतल्या. गॅसाची फ्लेम बारीक करता हातीर उसळटलें ना जाल्यार. आनी ही न्ही हितून ह्या प्रमाणे घालून घेवपाचें. उदकाक आतां बॉयल येवपाक लागला न्ही, सो ह्या भशेन तोरां जी आसा पळय ती हितून घालून घेता. तर ही पळयात तोरां जी आसा पळय न्हू ती हांवें तोपान घालून घेतल्या. गॅसाची फ्लेम मिडियमाचेर दवरता. आनी हेका न्ही एक 5 मिनटां आमकां आतां स्टीम काडून घेवपाक जाय. तेच्या पयलीं न्ही हितून आमी थोडेंशें मीठ जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया. इफ सपोज तुमचे कडेन न्ही मोटें मीठ आसा न्ही, जें मोटें मीठ आमी वापरता पळय काळें मीठ मोटें, तें सपोज आसा न्ही जाल्यार बरें आनी. सो म्हाजे कडेन तें मोटें मीठ ना, ताका लागून हांव न्ही हें बारीक मीठ जें म्हाजें आसा पळय न्हू पिंक सॉल्ट तेंच घालून घेता.
आणि हेकानी आमी आतां एक 5 मिनटां बॉयल काडून घेवया मिडियम फ्लेमीचेर दवरून. आणि बॉयल येवपाक लागलो की मागीर दाखयता. अशें धांपप बी ना, नाल्यार ताका असो करूप सायडीन फेस येता पळय न्हू, तो फेस येवन सगळें वतन वता. सो हें ओपनच दवरून आमकां आतां एक 5 मिनटां हेका बॉयल काडून घेवपाक जाय. तर जशें की तुमी हांगासर पळोवपाक शकता, आमचे म्हणल्यार तोरां जी आसा पळय घोटां ती बरी शिजल्यांत. कलर पळयात कसो चेंज जाला. पयलीं न्ही ग्रीन कलर आशिल्लो, आतां हो येलोइश टायप कलर आयला पळयात. सो तोरां आमची बरी शिजलेली आसा, म्हणल्यार उकडलेली आसा. चड आमकां सामकी उकडून घेवपाक नाका, नाजाल्यार मागीर ती उकडून न्ही फुट्टा चड टायम शिजोवले जाल्यार. सो ताका लागून गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती हांव हांगासर बंद करता. आणि ही न्ही आतां आमी मातशी धांपूया. ही न्ही आमी आतां अशें करून धांपून दवरपाची, सो दॅट मातशी स्टीम जी आसा पळय न्हू ती भितर उरून ती जर खंय अर्दी कच्ची आसा बरी कूक जावना जाल्यार बरे भशेन कूक जातली. ताका लागून आनीक हेका मुखार कांय प्रोसिजर आसना. उदक बॉयल करपाचें, तितून मँगो आनी थोडेशें सॉल्ट घालून मातशें एक 5-7 मिनटां स्टीम दिवपाची. आनी हें जें आसा पळय न्हू आतां हें धांपून दवरलां पळय आमी, तें मातशें नॉर्मल टेम्परेचराचेर आयलें की ना तुमी हें न्ही तोरां जी आसा पळय न्हू ही म्हळ्यार घोटां ती काडून न्ही एका बरे एअरटायट कंटेनराक घालून दवरपाची फ्रिजान. इफ जर तुमी एक 10-15 दिसां भितर सोंपयतली न्ही जाल्यार तुमी न्ही ही डायरेक्टली अशी तोरांच म्हळ्यार घोटां जी आसा पळय न्हू तीच काडून न्ही स्टोर करून दवरपाची एअरटायट कंटेनरान फ्रिजान दवरून. आनी इफ सपोज जर तुमकां तेज्याहून जर चड टायम दवरपाक जाय न्ही जाल्यार हें सगळें जें आसा पळय न्हू सामकें थंड जावपाक जाय. सामकें नॉर्मल टेम्परेचराचेर आयलें की ना एअरटायट कंटेनरार घालपाची तोरां, प्लस हें उदक जें आसा पळय न्हू तें बी घालपाचें. आनीक उदक घालून दवरलें न्हू सामकें खूब अशें टायम उरता. हांवें केन्नाच उदक घालून दवरूं ना. आमी केन्ना मा बसून करता पळय ती अशी फक्त ही आतां तोरां जी बॉयल जाल्ली आसा पळय न्ही स्टीम दिल्ली ती काडटा आमी एअरटायट कंटेनरान घालून फ्रिजान दवरता. एक 10-15 दीस म्हळ्यार खावपाक मेळटा फ्रिजांतली काडून. सो मागीर केन्ना खातली पळय न्हू तेन्ना दाखयता तुमकां. हो म्हाका म्हणपाक लागलो की काल कर आं तशी आपल्याक आवडटा अशें म्हणून आयज हांवें केली हांवें. तोरां न्ही हांवें आतां धांपून दवरल्या, एक वरभर सुमार धांपून दवरलें आनी मागीर न्ही ती दुसऱ्या आयदनान काडून न्ही दवरुपाक जाय. सो कितें करता मातशी थंड जातलें न्हू म्हळ्यार एक वरभर म्हळ्यार तांचो टेम्परेचर जो आसा पळय न्हू मातसो लायट जातलो. सो तेदो म्हटल्यार न्ही हांव ती तशीच दवरिता. आनी जस्ट आमकां लायट आयल्या आनी लायट नाल्यार रावपाक जाता. पावस बी ना न्ही आयज, एक बरें दिसभर पावस पडलो जाल्यार बी कांय प्रॉब्लम ना. अशें ओके लायक अशें दिसता. आनी आतां पावस ना कांय ना, गरमी जाता आनी रावपाक बेजार येता. आनी खुबशीं जाणां म्हाका कमेंट करता की तूं हांगाच रावन व्हिडियो कित्याक करता काय म्हणून. तर व्हिडियो हांगा रावन हेकाच लागून करता की भितर लायटीचेर न्ही कॅमेरा जो आसा पळय न्ही कॅप्चर न्ही वेगळ्याच भशेन करता, म्हळ्यार क्लियरिटी जी आसा ती वेगळीच येता. आनी नॅचरल लायटी रावन जर व्हिडियो शूट केले न्हू मातशी क्लियरिटी जी आसा पळय ती बरी येता. ओके लायक अशी म्हाजें तोंड बी मातशें पळोवपा लायकीचें दिसता. नाल्यार भितर गेले जाल्यार तुमी पळयलात न्ही डार्क सर्कल्स हांगा हे बारीक बारीक डार्क्स आसा पिंपल्स आसा सगळीं अशी करून हायलायट जाता, तोंडां करून येता. सो ताका लागून न्ही हांव हांगाच रावन करता. संवय जाल्या म्हाका आतां व्हिडियो स्टार्ट करप कितें करप तें हांगासरल्यानच. सो म्हाका खूब जाणां कमेंट करता की तूं एकूच कडेन रावन कित्याक व्हिडियो जो आसा तो करता का म्हणून. तर आतां पळया जितले भायर येता तितलो तोंडाक ग्लो येता. इतलो ग्लो ना एक्चुली म्हागेल्या तोंडाक, स्कीन म्हाजी डल अशी, बट स्टील पळयात बरें दिसता न्ही तुमकां बी पळोवपाक बरें दिसता आसतलें तोंड म्हाजें. ताका लागून न्ही हांगाच रावन करता. पोदेर आयलो आमचो. आनी तुमकां न्ही एक गोश्ट दाखयता. गोश्ट इन सेन्स हे पळय हेका दाखयता हेजे भुरगीं. खंय गो चुन्नू मुन्नू खंय गो तूं गेली? आं खंय गेली? पळय हें पळय एकलें आनी एकलें खंय पोनाक आसतलें. हें पळय पोटा पोनाक हालता पळय थंय खंय तरी आसा दिसता काय दोगांय थंयच आसा दिसता. पळय एक एपय हांगासर आनी एक एपय सकयल. सो आनी हे दिसांक कितें करता जाणा तें ताका सगळें आयतें जाय आतां हे दिसांक. म्हणल्यार ताका हे प्लेटीन आमी वाडून दिता. सो हांगा बस जे आनी मागीर तुज्या भुरग्या फुडें वच म्हणून. जाल्यार हे ते तशें करताले आनी आतां अशें कितें दिलें न्ही तोंडाक घेता आनी थंय भितर वयता आनी थंयच खाता थंयच उडयता. आतां पळयात उदोनी पॅटीसचो कुडको दिल्लो ताका मागीर ऑयली तें खाता न्ही अशें म्हळ्यार पळय थंय ओडोवन दवरला तरी खूब व्हडलो उडयल्लो. तर हेणें काडलो तो कितें तरी घेवन काडलो. सो पळोवया आतां केन्ना वता आनी पळय ती दोगूय जाणां आसा हांगासर. सो 2 जाण आसा. आयज तांकां कितले दीस जाले फ्रायडे काडलेले ताणें. फ्रायडे सॅटर्डे संडे मंडे आयज 4 दीस जाले.
मातसो आवाज सुट्टा तेंचो पी पी करून असं मातसो आवाज करता. मच्छर पळय ताका कशे त्रास करता ते. पयलीं न्ही ताका आमी सगळें जेवण बिवण जें आसा पळय जें कितें घालपाचें करपाचें तें सगळें न्ही भायरूच घालतालीं म्हणल्यार फाटल्या सायडीच्यान. फुडल्यान कांयच ना अशें न्हू उश्टे बिश्टे उडयता मुयो बी येता न्ही मागीर अशें म्हणून. आतां कितें जालें तेका भुरग्यां सोडून ते फाटल्यान वचपाक हें जाता म्हणून न्ही ताका हांगा घालताले. पूण वता आतां हांगा वाडटात ताका आमी. पण मागीर आमी जोन वयता न्ही फाटल्यान किचनान दार उगडलें की ना फाटल्यान दनपारचें जावं रातचें मागीर येता ते आमचे फुडें. सो हांवें म्हटलें एक आतां फाटल्यानूच वाडया म्हणून. म्हणल्यार हो ताका हांगाच वाडटा. बारीक भुरगीं आसा न्ही ताका लागून. सो आतां बंद करपाक जाय कित्याक की मागीर अशें करून आतां घातलें न्ही आतां एक सांजचो हें घातलेलें आतां तें ओडोवपाक जाय एक अर्द वर भितर तें खायना जाल्यार मुयो येता मागीर तेजे बारीक भुरग्यांक मुयो बियो लागले जाल्यार. सो ताका लागून तो ओडोवपाक जाता. सो आनी हे पळय 2 आसात. आतां आमी हेच डिसायड करतालीं. हांवें म्हटलेलें एका दवरून घेवया म्हणून. हांव म्हणपालें कित्याक आमी बी घरा कडेन आसना तेन्ना मागीर बेश्ट तांकां त्रास न्ही पोटाक बिटाक अशें म्हणून. कोणी अशें बरें सांबाळपी बरें करपी जर अशें कोणी माजरांक बी अशें बरें करता न्ही थोडीं जाणां हय जाय म्हणून व्हरता पोसता बिसता आनी मागीर तांकां खोट मारता आनी कितें पोटाक घालना सारकें तशें कोण करता तांकां नाका म्हणपा लागलें दिवपाक. कोण बरी सांबाळटली बरे भशेन हें करता पळय न्ही अशें घरान दवरून अशें पोटाक बिटाक सारकें टायम टू टायम घालता तांकां जर कोणें मागलें तशें कोणें जाल्यार दिवया अशें म्हणपा लागलें. पळोवया आजून तर कांय डिसायडेड ना कशें कोणाक दिवपाचें तें पळोवया मागीर. हो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हेच्याच वांगडा हांव हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात आनी व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. आनी जी आतां तुमकां हांवें रेसिपी दाखयल्या न्ही रेसिपी म्हणपाक शकता तुमी तांकां की घोटां जी आसा पळय ती कशी स्टोर करता ती. म्हटल्यार एक तर साल्यो काडून स्टोर करतात नेक्स्ट फोण्णी घालून दवरितात ते बी उरता आनी अशें करून स्टीम दिवन बी दवरता. तुमी खंयचे भशेन स्टोर करतात ते बी म्हाका कमेंट करून सांगात. आनी हेच्या भायर बी जर कशें एक मेथड आसा स्टोर करपाचें जाल्यार ते बी कमेंट करात. सो दॅट म्हाजे कडेन आनी थोडीशी घोटां बी आसा हांव त्या भशेन बी ट्राय करूं पळयता. म्हाका बी दवरून पळोवपा जाय की खंयची जी आसा पळय ती लॉंग लास्टींग ती म्हळ्यार खंयच्या मेथडीन केल्यार चड टायम उरतात तर. चलात फाल्यां मेळया. तो थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. म्हाजी हालत केस बी गरमेन